अखंड मनीस पुणे आयज आपले परिस्थितीक आयच्या ह्या परिस्थितीक लागून तुजेर जायतो पेज आयिल्लो आसा, हातून इल्लोय दुबाव ना. हांव सजमतां कारण ह्यो गजाली जायत्या आमच्या आर्टिस्टां सगळे घडल्यात, जांकां निग्लेक्ट केल्यात, जांकां कुशीन काडल्यात, जांची वासपूस कोणेच करूंक ना. त्याच पासत खासा ही माणका मोतयां कार्यावळ आमी घडोवन हाडल्या आनी ह्या कार्यावळींतल्यान जे सांडून पडलेले कलाकार आसात तांकां आमी मुखार हाडपाचो प्रयत्न करतात. तांच्यो उर्बा परत ताच्यो उनवणीत करच्यो आमची तयारी आसता. बेनी तुवें आतां सांगला ते भाशेन तुवें जायत्या डायरेक्टरां सांगाताक तुजो वावर केला म्हटला, तरी आसतना तुवें कितें वावर केला हें तुवें आमच्या ऑडियन्साक सांगल्यार अदीक बरें जातलें. एक्चुअली सर म्हाका म्हजो एकलो इश्ट सांगतालो, आतां सुद्दां फोन केलो म्हणजे यशीश पाशी खबर देंवता सर म्हणजे इंटरव्यू घेवचो आसा, तेका सगळ्यांक सांगूंक लागलो. पूण म्हाका फुटबॉल ना तें सांगपाक. आसूं चिकलें बक्षिसा जाय हें आसूं म्हणटा उतराचें हांव खरेंच काबार जाला. तरी आसूं तो म्हणटा आसूं म्हणटा तूं आमी काबार जायतो जालो, पूण आसूं गॉड इज ग्रेट न्हू. जेजू क्रिस्त आमचे पासत म्हणटा. सो तेंच पासत हांवें कांत बरयलें, कांतार दिलें, इवन पार्थ बरोवन दिलें, तियात्र बरोवन दिलें. पूण हांव तें खूब तेंचें नांव सांगना, कित्याक तेंचें नांव सांगलें तें क्रिएटीव येतलो आनी तें मुगे तशें करना सोंपाय ना. पूण तेच्या आदीं म्हाका उगडास ना तुका सांगपाक, हांवें तियात्रूय बरयलें, पयस हाडलो 1999 तुका सांगलें प्रोफायल बी कांय ना. मागीर बियाद देवाक म्हूण तियात्र केल्लें, तसो गेलें. आतां तुजी पिराय कितली आसा? हांव आतां सद्या 40+. 40+ म्हटल्यार कितें? इट्स अ सिक्रेट. तुजें सगळेंच सिक्रेट. एक खरेंच हांवें ही कार्यावळ फुडें वता आसतनाच म्हटलां एक जादूगार कसो आपलो स्वताचो तियात्र ताणें आतां सांगला. पूण ह्या तियात्राक तुका लोकांचो प्रतिसाद कसो मेळ्ळो? बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट. हांव तेंका देव बरें कर म्हणटा म्हणजे काल सांगलो, कित्याक हांव तेंगेलो फॅन म्हाका कळटा. म्हजी कला, म्हजी कॉमेडी जाणटे रोल करता म्हाका सोदताय, प्लस मुगेले लिरिक्स तेंकां आवाज येयल्या बरो हांव मुख्याचो बेनीचेर गेलो. बेनी, जेन्ना तुवें तुजो तियात्र लोकांक बरोवन दिलो तेन्ना तुजें रायटर म्हणून तुजें नांव आयलो? म्हजें रायटर म्हूण हांव येवंक ना आनी म्हाका मजुरी पडोंक ना. खरेंच तेन्ना सर तेन्ना न्हू म्हाका दिसता मुखार वचून आनी कितें तुका टचन जाय न्हू, तुका वचपाक इंट्रस्ट जाय, तुका सम वॉट यू से तुका एनकरेज करूंक जाय. पूण ही एनकरेजमेंट आमकां नांवाचेरय मेळना ना पयशांचेरय मेळना जाल्यार हे आनी कोण कितें फायदो. एशें करून मागीर तो मनीस बेजार जावन मागीर एशें करून म्हजे भाशेन आहाय ते फाटीं सोंपतात. खरेंच आमच्या ह्या माणका मोतयां कार्यावळींतल्यान हांवें जायते फावटी उगडास करून दिल्यात. आयज जायते बरोवणार आसात जे आपले पेन हातांत घेवन बरे बरे तियात्र बरयतात, पूण दुडू फारीक करून ते दुसरेच वतात आनी दुसरेच फामाद जातात. हें आतांच आमकां आमच्या भावाच्या बेनी जेरिबेलो हाच्या लागच्यान थोडे भोव समजून आयलां. तरी आसतना बेनी म्हणटा की आपणाक मजुरीच मेळोंक ना. हेंवूय जावंक फावना, कारण आयज जायते कंपोजर आसात, कांतारां कंपोज करतात, तूंच न्हू पूण आनी कितलेशे तांकां 1,500-2,000 हजार दिवन तीं कांतारां वतात, आपल्या नांवान तीं म्हणटात. हें चलचित्रांनी जायना. जो मनीस वावर करता ताचें नांव थंय येता, पूण हें तियात्रांत येना. जेन्ना तियात्रांत येवंक लागतलें तेन्ना खरेंच तियात्र उचल्या पावण्यार वेतले अशें म्हाका दिसता. पूण तुजे अनुभव? म्हजे अनुभव म्हणजे हे आनी फुडें वचचें ना. कित्याक जाणा सर, आतां म्हाका कोण कंपोजींग करूंक जाय कांतारां येदोचो हे नाकटा येदोच म्हाका कॉन्सेप्ट दिताय, पूण ते हांव कांतार येत करता. तेंय म्हजें नांव ना, म्हाका मजुरी मेळना. आनी तो मागीर सिंगर म्हाका जाय तशें करून म्हणून सोदना. तेन्नाय हांव हार्ट जाता, कित्याक आदले ट्यून रेडिया वयले आदले तियात्राचे जेन्ना तुमी तेज ट्युनाचेर म्हणूंक सोदताय न्हू जाल्यार कोंकणी मातशी फुडें कितें पावतली. 6 म्हयन्यान तुमी घरा पेंट मारताय, तशें करून 6 म्हयन्यान तुमी स्क्रिप्ट मातशें एक नांव चेंज करताय. सुणे आहलो थिंगा माजर करताय, माजर आहलो थिंगा दिकोर करताय, जाल्यार कोंकणी मातशी स्वतो वयर खंय. सारकें म्हजें? हय, त्याच पासून म्हाका दिसता ते स्क्रिप्टी प्रिंट करून येनात. स्क्रिप्टी कित्याक आयज आमचे जायते तियात्रीस्ट आपले स्क्रिप्ट पुस्तकाच्या रुपान छापून हाडूंक सोदिना. हाचें मूळ कारण हेंच जावंक शकता.
कारण जे भशेन तुवें म्हटलां माजोर आसा थंय उंदीर आसा थंय दुकर आनी कोण ह्याच कारणाक लागून एकूच तियात्र ते हांगा थंय घडोयतात आनीक तोच तियात्र परत परत दुसऱ्या नांवान पालखीचे आनी वयल्यान तेच स्टेजीर भाशणां दितात मराठी स्टेज कितली फुडें पावल्या हें कितलें फुडें पावलां अरे पयलीं तुमी कितें करून तुमी ते स्ट्रिमाचेर ते हेचेर ते स्टेजीर हेज्यो लायन्यो मॉडिफाय करे न्हू कितें बरें फॉर एग्जाम्पल हांवूय व्हडलो न्हू सर हांव म्हाका एक 300 रेच आयकूं येयलो जावं तो हिंदी इंग्लीश हांव तो घेता एक पार्ट म्हणजे काना बसलो हांव घेता पूण हांव तेजेर स्टडी करता म्हाका जाय तें हांव तें मॉडिफिकेशन करता तें फिलर घाता आनी तें न्यू करून अशें घाता पूण तें न्यू जायना तें लोकांक तें जाल्यार तें कोणें चोरपाचें न्हू तेंचें नांव येवपा जाय पूण आमी मुन्सिपालिटी हांवें करता तें सारकें न्हू आसता कित्याक दुसऱ्यांगे ट्युनाचें हांव कांतार कंपोज करता म्हणून तूं केश तें हांव नाका दुसऱ्यांक केश तें हांव नाका ना पूण थोडे तरी आपले गुण वापरून तातूंत बदल हाडपाचो प्रयत्न करूंक जाय ह्या खिणांत जी बॅनी रेबेलो हांची एक VCD आसा तांतलो एक धाकलोसो खीण आमी पळोवया आनीक ही कार्यावळ मुखार व्हरुया टाय जाता कितें तुका बिलीज टाय जायना म्हाका पूण टाय तुकाच जाय कितें आगो मनशागे नदर सगळी सारकी आसना न्हू म्हणणी आहा न्हू ती चेड्यागे नदर सदां चेडवागे अर्द्याचेर आनी भेंड्याचेर म्हणून सगळें जाण मगो तूं जाणा जाण आनी नॉन म्हणलो कांय ना बाबा वय हांव जाणा हांवें चोयलां आनी हांवें केलें तें तुवें कांय चोयलो नासतलें कांय केलां नासतलें जाण आनी केल ना म्हणटे हांव मातून घेत गेलें पूण चोयल ना म्हणटे हांव फास्ट गेलें हांव कितें चोयलें तें तुवें घेतो ना आनी हुंय हांव झाड जाल जायत तुमगे धड झाड जाल नाय तुमच्या निगसान काण जाण चोवपा जाता म्हज्या आवयस त्या साल्या म्हाका आनी हाचें दाखोर कोण काय आसता तुवें न्हू रे तें आनी सांगो जाय तूं स्लेक्ट जायना कितें करता आमलेलें भाशपाड्याचो धरती द्या तूं सांगो गुगमा दोड्याचो कितें रे लॅक्स गायला आतां कळ्ळो मगो तुका आमगे धड्या पावर तूं जाण जाव तुजी नदर वरया म्हणून म्हणा तूं हिंगसो कान कोण दिश्टी पड जायत म्हाका हिंगसो प्रेग्नेंट दिश्टी पडा हाज्याचो तांबडे आनी दोळे लेस दिश्टी पडल्यास म्हाका काश्टी वाल्या कितें तुवें तेश जाल्यार गेम बादा बाद जाल्या एक ड्रॉ जाला तर तूं इंट्रस्ट आहा गो म्हजो इंट्रस्ट आहा रे म्हाका पूण आमगे दोगांयलो इंट्रस्ट एक जाल जाल्यार आम दोग जाण आहाय तीग जाण जातली न्हू गॅरेंटी आहा तुका दोगांय एक जात्री कडोन तीग जावन जाताय जाल्यार बेनी आतां तुजो आमी एक धाकलोसो खीण पळयला हातूंत तुवें एक म्हातारीची भुमिका केल्या आनीक तुवें जायतो तकूस घेवन ही भुमिका केलेली दिश्टी पडटा आनी म्हाका दिसता जायते डायरेक्टर तुका असल्योच भुमिका दिवंक वावुरतात आसतले सांगपा म्हळ्यार जो बरयता न्हू रायटर तेका तेका कळटा सारकें कोणाक कितें दिवपा जाय कोणाक कितें दिवपा नाका तशें करून सो तेंगे नदरे गोडी म्हटली इमेज आसतली सो ते गोडी म्हाका तसलो दिवपा ते आसतले पूण तेमी म्हाका चेंज करून चोवपा जाय न्हू जर तर मुगे प्रोग्रेस जाता जाल्यार जेजू मनशाच्या रुपान हातूंत तुवें एक जाणटेची भुमिका केल्या तर ही भुमिका करूंक तुका आवडली आवडली आनी सांगपा म्हळ्यार हो रोल हांव एनी टायम करपा तयार आसा कित्याक तो नॅचरल जावन गेला सारकें शीतकडी दिसता हांव जेयताय पिताय उदक आनी हें तें तें तेश करून तेसो जावन गेला डेली पेड असो हे रोल हांव केसो बी ना दुसरो रोल ते हांव करपाक शकता आहा ते गूण आहाय मुगोडे पूण मातशें टायम लागतलो बेगीन दिवपा जाय स्क्रिप्ट शिकपाक आनी तूं आतां सांगला तुका मेमरी मातशें हय आनी आतां तुज्या हातीन एक स्क्रिप्ट आसा अनिल ऑल्गाचो तियात्र ताचें नांव तुवें हातीन सांगचें उजवाड नासलो दीस उजवाड नासलोलो दीस ह्या तियात्रांतलो तुवें एक कात म्हणत जाल्यार म्हाका दिसता अनिल ऑल्गा हांकां पब्लिसिटी जरूर मेवतली पूण वायट दिसचें ना वायटूच दिसचें ना कारण तांकां पब्लिसिटी तांचो तियात्र अदीक गोडगणान वेचचो हेंच हांव आयच्या ऑडियन्सा मुखार मागूंक सोदतां ओके ओके हिंदी फिल्मांतली हिरोईन काम केलां कितलें शाहरुख खाना सांगात एक्टिंग करून विटलें गुलशन ग्रोवर वेंग मारून सोदीनी देतलें उठलें बरें जालें गोंया येवन बायक लुटलें दन दरन दन दन दरन दन दरन दन दन
ओ बेबी वंग वंग बॅकपॅक बॅकपॅक कितें तीग जावं म्हणटा खरेंच हें जावन आसा उजवाड नासलेलो दीस ह्या अनिल ओल्गाच्या तियात्रांतलो एक धाकटोसो कांत ताच्यो तेणें 4च वडी म्हटल्यात बेनी तुवें तुजो मोलादीक वेळ ह्या माणकामतीन कार्यावळी पासत दिलो त्या पासत हांव खासा प्रुडंट मिडियाच्या नांवान तुका देव बरें करूं म्हणटा तुमकां चड देव बरें सगळें तर बेनी आयची माणकामती कार्यावळ पळयणाऱ्याक तूं कितें सांगूंक सोदता सांगपा सोदीत म्हणटा सर अशें की सदां दुसऱ्या बरें करे वायट कोणाकाय आनी बरें करता तेका सकयल देवय नाकाय कळ्ळें न्हू जो बरें करून वयर सरोन दी तुमचें बरें जालें बरोवन मागाय दुसऱ्या सकयल दोन तूं वयर सरोन सोदनाका हें जायत फावटी आमगे आख्ख्या जिवितांत आख्ख्या फिल्डांत त्या संस्थान चलता तेश कोन्न जावपा शिरी कोण दुसरें म्हणटा तें हांव सगल्यांक तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हो वेळ म्हाका तुमी भेटयलो म्हणून सराक प्रुडंट मिडियाक भेटयलो म्हणून तेच बरोबर हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हजे फामिलीक जाणी म्हाका सगळ्या म्हज्या भावंडांनी हांव 6 म्हयन्यांचो आसतना म्हजो डॅडी संपलोलो म्हाका तांणी ल्हानांतलो वयर काडला तांचेंय काळज हांवें खंय तरी चुकोन दुखयलां तांणी म्हाका माफ करचो आनीक म्हजे ऑडियन्स म्हजे फॅन्स तुमचे लागी एक विनंती मागता म्हजी थोडे दिसांनी भायर सरची आसा ऑडियो CD पांपरेल ही तुमी घेवची तातूंत तुमकां म्हजें चड अनुभव म्हजे जिविताचें जी हांवें म्हज्या जिविताचेरच आटापून तयार केल्ली आसा दुसऱ्याक बोटां दाखोवन हांव शेण जावपाक नाका दुसरो चुकी म्हणून म्हाका हांव गुन्यांवकारी जावंक नाका हांव पातकीच देव बरें करूं बाबा तुमकां देव तुमकां देव बरें करूं म्हणच्या आदींच हें पापरेल तुका कशें सापडलें तें तुका आयकतच गमतलें आनी ही कार्यावळ सोंपोवच्या आदीं म्हजी ईमेल ID teotonio@prudentmedia.in तुमचे विचार म्हजे मेरेन पावयात आयज आमी उलयता आसतनाच हे कार्यावळीची सुरवात करता आसतनाच आमच्या कोरेजमाच्या काळांत आमच्या जिविताची नवसरणी ह्या उतरान आमी सुरवात केली हांव म्हणूंक सोदतां की आयज बेनीन आपल्या जिवितांत जावं तियात्रिस्टाच्या जिवितांत जें कितें घडलां ताचेर क्रिटिक्स करून तातूंतूय ताणें नवसरणी केल्या आनीक मागोय ह्या कोरेजमाच्या काळ सोंपत आयला आमी पास्कांच्या सुमयार भितर सरता आसतनाच आमचें जिवीत आमी जेजू क्रिस्ता भाशेन ताचे परजळीत बऱ्या उजवाडान भरलेलें जिवीत करून आमी बरें तियात्र जे लोकांक मानता तसले दाखोवंक वावरुया सगळ्यांक तुमकां ही कार्यावळ बरे भाशेन पळयलें म्हणून प्रुडंट मिडियाच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा